दीस शुक्रार मार्चाची 28 तारीख 2025. पहिले वाचप होसे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 14 वोळ 2 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायेला, सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुझ्या अपराधांक लागून तूं पडलाय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. आमच्या ओटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनी सवार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हणून सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस केला. हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडतलो. साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनॉनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळां घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनॉनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचे पीक काडटली. एक दाखवाली बरी ती फुलतली. लेबनॉनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राहिमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंध आसा? हांवूच तांचे मागणे आयकतां आनी तांकां राखतां. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 81 सी तावन 8a, 8b सी तावन 9, 10 तावन 11 ab, 14 आनी 17. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वळखून नासलेलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या खांद्यार दवरलेलें जूं हांव निसरायलें. तुज्या हातांतलो जडायच्यो भाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टां दगदांत तुवें उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. घडघड्यांच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परजे म्हजे सत्रायेक कान दी. हे इस्रायेला, तूं म्हजें आयकल्लोय जाल्यार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्ही. भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटा तो देव हांवूच. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दाखयलेली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसलें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो. खडपांतल्या मोवान हांव दादोशी करतो. श्लोक.
हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पातकी जिणी बदला म्हणटा सोमी, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 वळ 28-34 पर्यंत. जेजून साधुसेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्यां मदलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिव नासलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव, तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेराचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रासवर तो उपादेश दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन तसो मोग करचो आनी आपणा बरींच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्यागी वर्तें. ताची जाणटेकायाची जाप पळोवन जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचीय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाचें मुखामळ मोगाचें. देव मोगाचें खरें प्रतिरूप. खंयसर मोग भोगूंक मेळटा थंयसर देवाचें हाजरपण आसता. तर मोगाचें रूप जाल्ल्या देवा लागीं वेची वाट सैत वाट मोगाची. देवाचे सर उपदेश मोगाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्यात. ह्या उपदेशा पैकी पयलो खंयचो वा वर्तो खंयचे म्हणल्या सवालाक जेजूची सादी जवाब, मोग. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. मोगाचें जिवीत आमचें तर आमी सर उपदेश पाळलेले बरें जाता. देव ह्याच मोगान आमकां आपले वेंगेन घेताना आमी आमच्याच अस्कतकाये निमती देवाक इन्कार करता. इस्रायल परजेन केल्ले बरी परत परत देवा विरोध चलता. पातकी सैंबा निवती मोगाच्या उपदेशाचो विसर आमकां पडटा. देखून होसेया प्रवादी देवा लागीं पाटी परतूंक आपले अपराध गुन्यांव वळखून घेवंक प्राचिताची जिणी जियोंक आमकां उलो दिता. आनी अशें केल्ल्यान सर्वेस्पोर खंयच्या मापान आमकां आशिर्वादीत करतलो आनी आमची जिणी आपल्या मोगान सोबयतलो म्हणलें सत आमकां कळीत करता. देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग करची सकत आनी कृपा देव आमकां फावो करूं म्हणून मागया.